जॉब हे सुदीन ढवळीकार दिना. जॉब दिता आसतना कितल्योश्योच गोश्टी करच्यो पडटा. एडवर्टायजमेंट, त्याची परीक्षा, त्यानंतर बाकीचो रिजल्ट आनी हे सगळें करपाक कोण तरी बरें इन्स्टिट्यूशन आनी हे नोमिनेट केल्ले आसता. आमकां फुकट जॉब दिल्यात, आमकां फुकट जॉब दिल्यात तेन्ना सुदीन ढवळीकार मंत्री आसतना ज्या डिपार्टमेंटात काम केलां त्या डिपार्टमेंटान मेरिटाचेर लोकांक नोकरी मेळ्ळ्या. पयशे दिवन लोकांक नोकरी मेळना. लोक कितें उलो गेली 26 वर्सां हांव हें काम करतां आनी म्हज्या जितले म्हणून डिपार्टमेंट आयले त्या डिपार्टमेंटान भरपूर नोकर भरती जाल्या आनी भरपूर नोकर भरती जाल्ल्या कारणानूच लोकांक मेरिटाचेर हे सगळे जॉब मेळ्ळ्या. कोणा थंय पयशांची देवाण घेवाण ना. आतां जे कोण कितें पळय हें करता ते खंय तरी बुडलेले आसतले, तेच लोक हें करूं शकता. आनी हांवें सांगलां जेन्ना सगळी इन्क्वायरी कंप्लीट जातली, ती इन्क्वायरी कंप्लीट जाले नंतर हांव एकान एक पॉयंटार तुमकां आन्सर दितलों. So you will come out with a press conference after that. Inquiry जाली म्हणटकूच हांवें पयलींच डिसिजन घेतलां. इन्क्वायरी कंप्लीट जातली, इन्क्वायरी रिपोर्ट म्हजे कडेन आयले नंतर आय विल आन्सर माय everything. So you are waiting for the inquiry report to be completed. Yes. Inquiry. म्हणजे खुबशे कार्यकर्त्यांनी देवा कडेन सांगणे घातले. विशय खंय तरी आतां तो मातसो थंड जाला आनी सगळे जाग्यार पडपाक लागला अशें. कार्यकर्त्यांक दुख्ख जाता. कार्यकर्तो मन पसून मतदारसंघांनी काम करता आनी म्हजे कार्यकर्ते हे काणकोणच्यान पेडणे पर्यंत आसा. गेली 26 वर्सां एका पक्षांत रावन हांव काम करता आनी पक्षाचे जे ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ कार्यकर्ते आसा ते ह्या पक्षा खातीर योगदान दिता. प्रत्येकाच्या मनात आदर आसा ते कार्यकर्ते थंय गेल्या. हांवें कोणाक सांगूं ना, कारण शेवट ह्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा आनी कोण कोण आमकां चॅलेंज करता की हांवें येवन घाटेपणां रावचें. हांव म्हणटा कितें, म्हाका करचे पेक्षा तूंच वच आनी देवा कडेन हांव आजून म्हणटा ताणेंच वचून जो कोण म्हाका चॅलेंज करता कारमेश्वर ताणेंच वचून देवा कडेन सांगचें की आपल्यान हें जें कितें केलां तें आपल्या कडेन सगळें लेखी आसा म्हणून केलां, आपल्या सगळें खबर आसा म्हणून केलां आनी अशें ताणें थंय देवा कडेन वचून म्हणचें. सो ताणेंच वयचें आनी मागचें तुजें उलयता पळय. हय, ताणेंच वचून थंय मागचें. म्हाका तूं कित्याक ना? हांव सामको क्लियर आसा आनी आज पसून असले चिखल म्हाज्या आंगार पडूं ना. अजून देवा कडेन मागता ताकाय बरी बुद्ध दी, ताकाय बरी शक्ती दी, ताका बरे विचार दी. कारण तो यंग आहा जो उलयता ताका अर्थ ना, ताचें वायट हांव केन्ना चिंतचो ना. ताच्या मनान कितें वायट आसा जाल्यार म्हाका खबर ना.